टॅक्सी इश्यू तेन्ना आमी सात धारयेर दोन गेल्ले आनी गव्हर्मेंटाक एश्युरन्स दिल्लें गव्हर्मेंटान चीफ मिनिस्टरान प्रमोद सावंतान एश्युरन्स दिल्लें की डेजिग्नेटेड एरियाज करतलो त्या एरियान गोवा मायल्स करून दिवपा ना. At that time, this was the solution that was asked. They backtracked. Both of them backtracked. Michael backtracked as well as Chief Minister backtracked. हांवें दुसऱ्या नांव घेना. सगळ्यांनी समसॉल्ट मारलो. यू टर्न मारलो नाल्यार खंयची वाय टर्न मारलो केसो टर्न मारलो खबर ना. आनी आतां खंय सोल्युशन काडपाक सोदताय मगे शिटकावणी तांकां टॅक्सीवाल्यांक डोंट गेट फूल्ड इलेक्शन बोगले पावलो हां. इलेक्शन भानगड्यान तुमी हें जायना काय गुलाम जायना काय कितें करता तें सारकें करून घे. आनी चीफ मिनिस्टराक आनी मायकलाक वतून शिटकावणी put them in proper perspective. Don't leave them on the road. For the last 10 years you all are using them and leaving them on the road. For the last 10 years thing दोगांयची उजा केले तेन मुगे ऑप्शन्स मायकलान वयल्ले तेंकां आपण सॉल्व करता सोल्युशन 10 वर्स पयलीं आजून देखो मायकलान सॉल्व केला. So be very careful in election year. Election has सगळे तुगे promises ready जाताय. But effective solution is important. Effective solution which will be one in the interest of public as well as interest of the taxi as well as the interest of the tourism. हे करपाक you require a strong leadership as far as the issue is concerned. आता त्यांचो So I am hoping that this issue will be settled and will be sorted out because the taxi वाले आमगे गोंयकार भाव. Yes. आता त्यांचो टॅक्सीचो हे चालू असताना ते उबेर मोटो म्हणून एक त्यांचे पायलटां खातीर त्यांचो असोच एग्रिगेटर आता येता चालू जाला अशें आणि 2-3 एग्रिगेटर चालू झाले. सो त्यांचे 3 एग्रिगेटर जाला आसतना चीफ मिनिस्टर आणि मायकल लोबो तेंगे प्रॉब्लेम सॉल्व करता म्हणटाय. एक सायडीन पायलटाचो एक सायडीन टॅक्सीवाल्यांचो पासून उबर आनी स्टार्ट जाला आनी ते कितको सॉल्व करता म्हाका जाणा ताका लागून सांगता बी केअरफुल. ओके टॅक्सी भावांक शिटकावणी फ्रॉम हियर लिसन इफ यू आर लिसनिंग फ्रॉम वेर एवर यू आर तुमी खंय आहाय थिंगसा आयकाय बळी जायना काय सारकें करून घे आमी आहाय तुमच्या बरोबर. समज सॉल्व जायत जाल्यार इशू सॉल्व जायना म्हणटे आनी कांय ना सॉल्व करपाक एक हें जाय लिडरशीप जाय स्ट्रॉंग. सोल्युशन जे लास्ट टाइम सोल्युशन डिसाइड आसपाक जाय ना तशें कांय ना. सोल्युशन म्हणटे वी गो बाय सिट्युएशन एंड वी गो बाय सर्कमस्टन्सीस. आतां कितें आहा सिट्युएशन तें चोवपाचें आनी करपाचें. वी वील बी वीथ द टॅक्सी गायड आमी टॅक्सीवाल्या बरोबर रावताय कित्याक टॅक्सी बार आमी गोंयकार. म्हाका जाय जाणांनी क्रिटिसायज केल्लो माल फेसबुकाचेर सारको क्रिटिसायज केल्लो बिकॉज टॅक्सीवाल चोर आनी कितें म्हूण तांकां म्हणटाले तांकां बाड्या सारकें चोर केल्ले तांकां बाड्या एक हें केल्लें कितें रावण करून सोडलें ताका एक नरकासूर करून सोडलो टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणटा तो. So solve the issue properly. There are a lot of issues. There are sugarcane issues, sugarcane farmers issues. There are taxi issues. Solve one by one. Don't tell everybody you're solving everybody's problems. It will not get solved. So strong leadership will help it and a good solution. For that solution, we will even sit with them. त्यांचं 1 point demand scrap गोवा मायल्स म्हणटा. That was their demand right from the beginning. That was their demand when before Goa Miles started. That was not their new demand. That is their oldest demand, they said. And आम्ही सांगलो ताका इवन गोवा मायल्स स्क्रॅप केले आनी हेंक पर्सपेक्टीव घाले हेंक तें कितें मिटर जावं कितें करपाक आहा तें तांकां उलय करुया न्हू हें आमी पयलीं सांगलें. वी वील स्टँड बाय द टॅक्सी फेलोज. वी वील स्टँड विथ द टॅक्सी भावां बरोबर आमचेल्या आनी आमगे टॅक्सी भाव देर आर मोर गोल्स देर. मुगे कॉन्स्टिट्युन्सी उणें हें मुगे कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका लोकांनी दिवंक आय एम ग्रेटफूल मुगे लोकांनी म्हाका निवडून हाडला. बट मुगे कॉन्स्टिट्युन्सी थोड्यान म्हाका क्रिटिसायज केलो तूं कित्याक पडटा न्हू तितून. आमी फकत पडटा एक ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर आनी म्हाका जाय तो इशू सेटल जाल्लो. वॉट इट इज वी हॅव टू वर्क आउट बट डोंट लीव देम तांकां आपय नाका कोत्ता म्हणून तें कोत्ता हें करना एक बारो वयस पयर सेटल करता. मीटर कित्याक बसयना If they are with us, we can sit down and do it. Meter बसोवप आनी कितें बसोवप it is the government's. That's why I said strong leadership. ओके थँक्यू.